माझें नांव चंदू मांद्रेकर। हांव चिंच भटवाडी हांगासर रावता। आमच्या आयज पायप हांगासर देखील फुटोन पाणी 1000 लिटरांनी व्हांवलें। अशेंच पायप पयलीं 17 तारखेक म्हणजे आयज 12 दिसांनी परत फुटलें। ही पायप फुटल्या कारणान आमच्या हांगासर पाणयाची समस्या जाता। आमकां पाणी हांगासर नासता। आतां ते पायपलायन बंद केल्या। आतां डायरेक्ट फाल्यां ते चालू करतले, तो पर्यंत आमकां पाणी ना। ही पायपलायन फक्त आमकांच न्हू तर अल्पारी ठिकाण्या तेवटेन गेल्या। आयज आमची पायपलायन बंद केल्ल्या कारणान तांकां पाणी थंयसर ना। हे पायप परत परत फुटपाक कारण की रस्त्याचेर रुंदीकरण काम केलां आनी ते पायप प्लास्टीकचे आहा, ते वयल्या वयर घातला। तेजे ट्रक जावं हेवी व्हेहिकल गेली काय ती परत परत फुटता। जो पर्यंत हे पायप एक लिटर कोणा वचना ही समस्या आमकां अशीच चालू उरतली। हांव सरकारा कडेन विनंती करता की हे पायप मातशे कोणाक घालून आमची समस्या पाणयाची सॉल्व करचे।